नाका पूण सांगपाचो मुद्दो म्हटल्यार कित्याक इतले दीस आमी पणजे धरणां धरून आसले पयलीं आमकां 10-12 दीस सुद्दां उरलें स्टेशन मेळ्ळें आझाद मैदान बरें आसलें त्याच्या नंतर 2-3 दीस आमी 144 आसतना सुद्दां भुरगे म्हणूंक लागले जाता आमी भायर रावया आनी भायर रावले तितून म्हाका थँक्स म्हणपाक जाय कितें तरी आमचे DYSP दोगूय DYSP फुला संतोबा देसाय तसोच PI आमचो सुदेश नायक तशेंच तेजे आनीक कलिग्स तेजो स्टाफ हेणीन आमकां खूब सपोर्टींग दिलें पूण आयज काल खंयच्यान तरी ह्या BJP सरकारान वयल्यान तेंचेर बर्डन हाडल्या फुडें आयज आमकां अशें जालें कितें तरी थंयच्यान आमकां आमच्या भुरग्यांक थंयचे क्वीट करचें पडलें म्हणून आमी सकाळच्यान थोडे भुरगे येयल्ले आमीय गेल्ले पूण आमी थंय रावूंक ना आयज जायतें टेन्स वातावरण आसलें आनी मेन मुद्दो म्हटल्यार जे कोविडाच्यो केसीस वाडटात हेका लागून आमी थंयचो मुवमेंट क्वीट केल्लो आहा हें सरकारान अशें चिंतून न्हू कितें तरी बाबा आमकां भिवन क्वीट केलो हें आमी खंयच्या तरी आमच्या लायफाचें किंवा आमच्या भुरग्यांच्या लायफाचें किंवा आमच्या टॅक्सी ब्रदर्साच्या लायफाचें फॅमिलीच्या लायफाचें हें चिंतून आमी थंयचो मुवमेंट क्वीट केला पूण जो आमचो ऑफ द रोड पळय आसतलो हो आमचो जो पर्यंत आमचो निर्णय जायना एग्रिगेटर किंवा ॲप बेस्ड टॅक्सी गोवा मायल्स ही स्क्रॅप जायना तो मेरेन हो लढो आमचो चालूच आसतलो आमी काल सुद्दां हांवें गुदरींक सांगला तुका टायम घेवपाचो 8 दिसाचो म्हयनो घे म्हयन्याचो 2 म्हयने घे 2 म्हयने 3 म्हयने घे जितले म्हयने घेताय तितले म्हयने आमचे ऑफ द रोड आसतले आनी जर सपोज आतां भुरगे आपले स्टँड वायज रावतले हांव सरकारा कडेन परत एकदां विनंती करता जाता तितले बेगीन हेजेर तोडगो काडचो सपोज हितून सुवेवस्था बिगाडली जाल्यार 200% हेका जबाबदार गव्हर्मेंट आसतले तशेंच आमच्या भुरग्यां कडेन थ्रू मिडिया मागता पडिनूच कायदो हातीन घेवचे न्हू जाता तितले आमी म्हणजे सगळें शितलकायेन सगळें करपाचें आमी प्रयत्न करुया सरकार आमचो कितलो तरी आमचें आनीक हें पॅशियस चॅक करूंक सोदता तें आमी पळयता आमकांय पॅशियस आहा पूण तरी पूण मातसो खंय तरी भंय दिसता हातीची 5य बोटां सारकी आसना जर तर आपल्या पोटाक कितें तर भूक लागल्या तो कितें तरी करूंक वयता आनी अशें सुद्दां जालें भुरगे खंयचे वम मार्गान गेले जाल्यार हेका जबाबदार सरकार आसतलो इतलेंच सांगूंक सोदता मीटर कित्याक लायना तुमी मेथन स्टार्ट जाता हांवें स्टार्ट करता आसतनाच पर्रीकार मरोन गेलो म्हणून सांगलो मिटर आमी केन्नाच सांगूं ना बसयन लावपाक रेडी आहात मिटराचे आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना जे मिटराक कितें फीड जातली रेट आनी आमचे टॅक्नॉलॉजी ते कितें हाडटले न्हू ते रिवायज जावंक जाय आमच्या वांगडा कित्याक आमी बसयतले ते मिटर सरकार बसयतलो आनी सरकार फू करून हें करतलो मातशें कितें मिटर फाल्यां पासींग जावंक जाय कशें तेजें म्हणजे एक मिटर मोडलो जाल्यार तो कसो सारको जावंक जाय आमी मिटराचेरूच भाडी मारपाक रेडी आहा कित्याक अख्ख्या गोंयकाराक आनी अख्ख्या हेका वर्ल्डाक आमी दाखोवंक दिवंक सोदता आमी टॅक्सीकार लुटारू न्हू तेतून स्लीप येतली त्याच प्रमाणे आमकां पयशे दिवचे अशें तुमी चिंतचे न्हू कित्याक मिटर आमी घालपाक काल आमी मोविनाक स्ट्रेट फॉर सांगला फाल्यांच्यान चालू कर पयली गाडी हांव म्हाज्या मिटर गाडयेक फीट करतलो मिटर डिस्कशन तुमच्या मिटिंगेत कितें जालें तुमकां दिसता आउटकम कितें येयलो काय ना आउटकम तरी कितें म्हणटा तो 2 दीस दी आपणा कडेन अजूनय काउंटर आपूण सुपूर्द तेंचे कडेन केला पण अजून बाबा पर्यंत सॉल्व करून उडोवया पूण अजूनय तें सॉल्व जायना कळ्ळें तुका आतां आगर अशी सुकल्या थंय मिठूय काडून तळान नाल तांकां कोण जाणा तेन्ना तेंच्यांनी बेगीन तें हें करचें आनी आमचें सुटाव करता इतलीच मागणी आनी कांय न्हू पूण काल मोविनान आपणाचेच कांय कितें मेळत तें दिसोंक ना पळय सुटाव्याचेर तेणी केलां किंवा तेका कोण प्रेस करता तें आमकां पडोंक ना तेणी कशेंय करचें पूण तेणी सुटावो करचो येस ऑर नो तेंय सांगचें तेच्या फुडलो मागीर आमची स्ट्रॅटेजी मागीर आमी सांगतले तेणी सुटावो करूंक ना अशें म्हणनाका तेणी म्हयन्याभर आपणाक टायम दी म्हटला आनी म्हयन्या भितर आपूण कितें तरी तुमच्या वाटेन बरो एक पॉझिटीव एक हे दितलो आन्सर आनी आमी तांकां सांगला म्हयनोभर आमी ऑफ द रोड रावतले तेणी आमकां रिक्वेस्ट केल्ले फाल्यांच्यान तुमी रोडार या आमी ताका कितें सांगला आमी थंय कोविडाचे हे महामारी सारकी स्प्रेड जायत आहा आमी आमचे फॅमिलीचे चिंततात आमी गोंयकाराचे चिंततात आनी अख्ख्या वर्ल्डाचे चिंततात देशाचे चिंततात कित्याक वर्ल्डाचो तर ट्युरिस्ट येत ना आमचे जे ट्रॅव्हलर येतात न्हू ते सद्या आतां बंद जाल्ले फाल्यां काल फ्लायटां बंद जाली आयजूय बंद जाल्यात हे खातीर आमी हे बॅकफूट घेतला आनी आमच्या स्टँडार रावन आमी प्रोटेस्ट करतले ऑफ द रोड तो ऑफ द रोडूच रावतले ऑन रोड जे दीस येतले मोविनान जे आमकां सांगला ते आमकां रिटर्न जाय डिपार्टमेंटा थ्रू कितें तरी हेजेर सोल्युशन काडला त्या बगर आमी रोडार कशें देंवचे ना ते म्हणटा पयलो काउंटर बंद उडयता म्हणटात ते तेंचे डिपार्टमेंटाचे तेंचे काउंटर बंद उडयता तो कितें म्हणटा हो गांवतर जालो ताका फक्त मलम लायता तो मलम लायला तितून नाका आमकां ही माव पळय आहा ती माव गेल्ली जाय टोटली गेल्ली जाय
आमकां टोटली स्क्रॅप केलें जालें त्याच्या नंतर ते आमचो डिपार्टमेंट आपले डिसिजन घेतले कशें कितें SOP तांकां म्हणजे एफ टॅक्सी चलपाची आनी ते घेतले ते 3 वर्सां तेंच्यांनी बंद करूंक ना आयज केले कित्याक आयज तेंचे दोगळे उगडले तेतून आमी भितर आनी इनवॉल्व जायनात आमचे मुद्दो कितें आहा कसो कितें कॅबिनेटान डिसिजन घेया कशें कितें लॉन बसता तें करा आनी आमकां हे सुटकारो करा. एक्झिक्युटिव्ह डिसिजन ते कोर्टान असो जाल्यार स्टे हाडले जाल्यार मागीर ते हां कोर्टाची भाशा उलयता सुप्रीम कोर्टाचो आदेश जातलो सिदादी म्हणपाक तेन्नाय BJP सरकार आसलो अरे म्हाका एक सांग एक तर रॉयल फॅमिली सांबाळपाक जर तुमी ते कॅबिनेटान चेंज करूंक सोदतात जाल्यार 22,000 फॅमिली इंटू 4च कर तांकां तुमचें कांय पडोना सांगना हांव म्हणटा तो फॉर्म्युला यूज करा कितें जायना गोंयकारांक लागून गोंयकाराच्या सरकारान जायना जाल्यार ते आजून फायदो कितें तर देंवचे तेणी खुर्चे वयले आयज संवसारान पळयत जाल्यार एवरीथींग इज अ टॅक्नॉलॉजी फुडें फुडें टॅक्नॉलॉजी म्हणशी न्हू टॅक्नॉलॉजीक आमी केन्नाच नाका म्हणूंक ना करया आमचें इतलें रुसण्याक कितें तरी हें जें गोवा मायल्स कितें पिडा हाडली ती आमकां कॉन्फिडन्सान घेनासतना घेतलें म्हणून आमकां आतां चड दुखणें जालां तितून गोंयकार कोणूच ना तेन्ना हें पयलीं स्क्रॅप करचें त्याच्या नंतर सगळ्यो गजाली आनी मेन म्हणल्यार टॅक्नॉलॉजी अरे बाबा मिटर घालतले एपाची गरज आसा कित्याक तेका ट्रॅकर आसतलो तेका सगळें कितें आसतलें पयशे येतले ते म्हणटा मायकलूय सांगता ट्रान्सफरन्स हे जाय प्रामाणीकपणे मिटराचेर सगळें जातलें तें फुडें पळोवया पयलीं गोवा मायल स्क्रॅप कर त्याची तितून ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराची कितें मिस्टेक आसा कितें तितून टुरिजम ऑनलायन ताणें पयलो अरे तेच सांगता ना रे आमी तेजेर blame कोणच्या करना. मेजा पंचान येयल्ले म्हणून सांगता ना रे आमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक ना एकाय युनियना पण ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान स्टेट अवे स्टेटमेंट केलेलो आहा ह्यो जो डिपार्टमेंटान जे हे GTDCन जे केला न्हू ते चुकीचें केलां हे तेणी स्टेटमेंट केला आनी तुमकां खबर आहा ती आयज आपल्या कडेन येयला आपूण ते कायद्यान कितें तो करतलो इतलेंच आणि आमी एक मेसेज आमच्या टॅक्सी भावाक नॉर्थ टू साऊथ मेरेन दिवंक सोदता आपूण आपलो पयलो एक जे कोविडाची महामारी येयला तितून सेफ रावचे कोणा कडेन चड कॉन्टॅक्ट करचे न्हू आपल्या आपल्या स्टँडार रावचे आपल्या फॅमिलीक सेफ दवरची आनी पिसफुली ते ऑफ द रोड बसचे इतलेंच ऑन रोडार कितें दंगा जातलो थंयसर कितें दंगा जातलो तेतून पळय टॅक्सीकारान सांगलां पयलेच पिसफुली आमी लॉ कसलोच हातीन घेवचे ना इतलेंच एक म्हाका खुबशे व्हिडिओ येवपाक लागले टॅक्सी आडयता गोवा मायल ते जे व्हिडिओ आहात न्हू जे व्हिडिओ आहात ते 10 महिने पयलींचे व्हिडिओ आहात आज हेका जर आमी जर आडयल्ले न्हू जाल्यार आमचेर पुलिसांनी कित्याक एक्शन करूंक ना आनी तेंच्यांनी आमची कित्याक कंप्लेंट करूंक ना हे जे आदले कितें सगळे नाटक करून घालतात न्हू ते आदले आहा ओके आयज जर आमी जर पणजे गेल्ले जाल्यार आमचे लाठीचार्ज जातले आमी एक डिसिजन घेतले आमी बॅकफूट घेतलो आमच्या भुरग्यांक आमी सांगलेले जे मेरेन आमी आसतले फुडें थंय मेरेन तुमचे लाठीचार्ज जावंक दिवचे ना त्या खातीर आमी तांकां सांगला पिसफुली घरा रावा कोविडा वचून मातशें सांबाळा आनी आपल्या फॅमिलीक सांबाळा तुमचे आणि मनोज परवाचे मिम्स व्हायरल जातात पळय एसोसिएशनाचें कितें आहा न्हू ते आमी कॅबिनेट आमचे हितून जनरल बॉडी मिटिंगेन येतले तेजे आनी आमचें कितें वैयक्तीक ना तो आमच्या प्लॅटफॉर्मार येवन तेणी एक 2-3 जाणांक सांगलें हांगासर चडांक दिवं नाका म्हणूनच इतलें हें जालें तेणी अवश्य केन्ना येवन गोंयकारां वांगडा रावचो आमकां कांय तितून हें ना कितें जाणा तूं हो जो आमचो मुवमेंट आहा न्हू हो मुवमेंट आमचो चालूच रावतलो ऑफ द रोड आहा ते ऑफ द रोड रावतले आमी बट आमी हो पणजेच्यान फक्त कोविडाक लागून आमी बॅकफूट घेतलेलो आहा आनी हो मुवमेंट आमचो प्रत्येक स्टँडाचेर वचून जातलो म्हळ्यार प्रत्येक स्टँडा वयल्यान हो मुवमेंट चालू जातलो कित्याक आमचो 1 पॉयंट एजेंडा आहा की कॅब एग्रिगेटर आनी एफ टॅक्सी सर्विसीस जी फिजिबल ना जी टॅक्नॉलॉजी ही गोंयान आमचे चलपाक ना ती टॅक्नॉलॉजी फक्त मेट्रोपॉलिटन सिटीन चलता ती टॅक्नॉलॉजी सरकारान आमचे लावपाचें न्हू आनी लादपाचें न्हू हेका लागून आमचो मुवमेंट चालू आहा हो मुवमेंट आमचो चालू उरतलो जे पर्यंत सरकार हेजेर कितें डिसिजन घेयना आनी हो जो हे आहा पळय एफ बेस्ड टॅक्सी कॅब एग्रिगेटराक जे ऑर्डर काडून हांकां केन्नाच गोंयान थारो दिनात त्या पर्यंत आमचो मुवमेंट चालू उरतलो कळ्ळें सरकारान हो मुवमेंट आमचो फोडपाक खूब ट्राय केलें खूब जाणांक धाडले भितर खूब जाणांक मुवमेंट हायजॅक करपाक सुद्दां ट्राय केलो बट हो आमचो मुवमेंट कसोच फाटी सरचो ना हो टॅक्सीकारांचो मुवमेंट आहा हो जो आपलो पोटाक लागून जो आमचे आपलो बिझनस सेव करपाक मुवमेंट चलता हो मुवमेंट हो असोच चालू दवरतले आनी थोडे जे कोण पळय फ्रस्ट्रेटेड सोल आहा न्हू ते पळय फुडें येवन आमचो मुवमेंट फोडून सोदतालो न्हू तेंचे आमी काय घेवन बसना थँक्यू आनी आमकां हो मुवमेंट फुडें व्हरपाक मिडियान आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आमकां मुवमेंट फुडें व्हरपाक सो मिडियाक हांव थँक्स म्हणटा कित्याक जर मिडिया जर नासलें जाल्यार हो आमचो मुवमेंट कसो फुडें व्हरचो नासलो आनी आतां हो मुवमेंट आमचो सॉल्व जावपाक गेला आमचे खंय तरी आमचे प्रश्नाचो सुटावो जावपाक गेला हेका फक्त मिडिया तुमी कारणीभूत आसतले
सुटावो जातनाले देव बरें करूं. तशेंच आमकां जायत्या जाणांनी आर्थीक मदतूय दिली, जेवणाच्या रुपान म्हणा, उदकाच्या म्हणा, सॉफ्ट ड्रिंकाच्या वतान जेणी जेणी आमकां कितें फुलां फुलाची पाकळी जी आर्थीक मदत किंवा खंयच्याय रुपान सपोज सपोर्टींग सुद्दां करून आमकां जेंका ती आमकां हें दिल्लो आसा, पालो दिल्लो आसा, तांकां आमच्या टॅक्सी बांधव सगळ्यांक काळजान सान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. कोणाची उरल्या रे खूप जाणांची उरल्या.